तर तुम्ही मडकयकर विशयाचेर कोर्टान गेले, कितें हियरींग जालें? मडकयकरान थोडे स्टेटमेंट काडलेले न्ही, ते खरे काय खोटे आनी कितें कोणाक पयशे दिल्या कितें दिला आनी ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पयशे करता अशें ताणें म्हणलेलें. सो अशें आमी कंप्लेन केली की ताणें कोणें जर पयशे घेतले जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून. आनी मागीर आमी पयलीं आमी PIक दिली एंटी करप्शन ब्युरोन, आनी मागीर आमी SP ACB ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी वचून. आनी दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचेर कोर्टान गेले की बाबा हे खरेंच पयशे घेतल्या कितें घेतल्या, ना जाल्यार अंडर 217 BNS आनी 212 BNS ताजेर कंप्लेंट जावंक जाय, ती फॉल्स कंप्लेंट म्हणून. नाजाल्यार प्रत्येक जाण फाल्यां कोणाचेरूय आळ घालतले. आतां ह्या दिसांनी हें जालां तें कोणीय आळ घालता कोणाचेरूय, कांय प्रूफ ना, बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा. सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासांत पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें. सो वी हॅड आतां फायल्ड केस, देन इट वॉज रजिस्टर्ड एंड नाव notice have been issued by the Special Judge of Prevention of Corruption Act on 19th April at 10 o'clock. केन्ना पर्यंत रजिस्टर बी कर म्हटलें तुमकां? ते रजिस्टर न्ही, तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PIक आनी हें तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना, किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक. आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेंट दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS. सो तांणी जर ती 14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली, नाजाल्यार ताणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करतली. बट तेजे उपरांत स्टेटमेंटूय येवंक ना तेंचो. ते सेटल जाले काय कितें जालें? ते सेटल जाले काय पयशे परते दिल्यार कितें जातलें, पयशे परते दिल्यार फट केस जातली काय ना, दॅट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड न्हय. फाल्यां लोक अशेंच करतले, नाजाल्यार बेश्टे खरें दिना आसतना सुद्दां बेश्टे ताळ घालतले न्हय, मागीर तूं कितें करतलो? पण तेजेरूय इन्क्वायरी जातली. ते इन्क्वायरी जावपूच जाय न्ही. वी आर सेईंग न्हय, ताणी दे हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दॅट. ब्रायब दिवप आनी ब्रायब घेवप हे दोनी गुन्यांव. वी आर अगेन्स्ट दॅट न्हय. वी हॅव टोल्ड दॅट. आमी तुमकां पयलींच आनी म्हाका दिसना अशें कोण घेता आनी दिता. कित्याक घेता जाल्यार कोणें येवन डायरेक्ट करूंक जाय, नाल्यार कितें तें डायरेक्ट वचूंक जाय. अशें घेतले दॅट इज नॉट करेक्ट. तुका आतां आमी कशें आतां कंप्लेंट केली डायरेक्ट कोणें घेता बाबा कर. आतां हाजेरूय आमी कशें केलें, फाल्यां कोणें करूंक जायना अशें म्हणून आमी तांकां एक बूथ शिकयल्या. कश्मीर बाब एक विचारपाचें म्हणल्यार तो 3 टायम MLA मंत्री हे जो व्हडले सिनियर लिडर जेन्ना एलिगेशन करता तेन्ना गव्हर्मेंटान जावं पुलिशेन सोमोटो कॉग्निझन्स घेवपाक जाय आशिल्लें अशें दिसना. आमी तुका कशें सांगूं शकता. पूण तेंच्यांनी घेवपाक ताणें जाय घेवंक ना म्हणून आमी घेतले न्ही. हय. आमी टुवर्ड्स द लोकल पीपल, लोकल मॅन जे कोण गरीब लोक आसा आनी कोणाक फाल्यां हें जातलें नाल्यार ऑफिसर खरेंच बरे ऑफिसर्स आहा, फाल्यां म्हजेरूय येवन कोणी बेश्टोच एलिगेशन करतो न्ही. दे हॅव टू गो टू कोर्ट एंड डिक्लेअर द नेम्स न्हय. पत्रां बेश्टे एलिगेशन करपाचें ना. आतां संवय जाल्या थोडे गुंडा बिंडा तांकां एलिगेशनां करपाची. सो तशें जावंक जायना. ट्रेंड चालू आहा. हय तो ट्रेंड जालो. कोणाचेरूय कितें घातला, बायलांचे घातले आनी कितें घातले, तशें जावंक जायना. हे ऑफिशियल इवन केरला हायकोर्ट हॅज सेड तूं बेश्टे हें करू नाका, यू हॅव टू इन्क्वायर ऑन दॅट. ना तुमी पर्सनल बी विचारलेलें तेंकां फोन बीन करून की सेटल जालें काय? आमकां वी कॅनॉट. दॅट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस ऑफिसर. ACPन तांकां हाडून विचारूंक जाय बाबा कितें जालें, तुजे कडल्यान कोणें पयशे घेतले, कितें दिले, पयशे दिले काय ना. आमकां वी डोंट हॅव दॅट ऑथॉरिटी अँड पावर. दॅट्स वाय वी हॅव गॉन टू कोर्ट. सो नेक्स्ट हियरिंगा तुम्ही किती एक्सपेक्ट करता? नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP आज तांकां सांगला न्ही, तांचे येतले आनी दे वील फायल देअर रिप्लाय. ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा तें कळटलें न्ही लोकां फुड्यानूय येतलें, नाल्यार अशेंच बंद जावपाचें, कांय जावचें ना. केन्ना ती नेक्स्ट हियरींग? नेक्स्ट 19th April 10 o'clock.